Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Industry boost करपा खातीर there is an interland tourism, religious tourism, wellness tourism, there is a MICE tourism and आता नव्यान एक आयला म्हणजे हांवें सकाळी जाचो उल्लेख केलो म्हणजे पॉलिटिक्स टुरिजम ताची बी सुरवात जाल्ली आसा. फुडले 6 म्हयने म्हाका दिसता पॉलिटिकल टुरिजम ही स्टेटीत खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागला. त्याचोय फायदो टुरिजम इंडस्ट्री खातीर आनीकूय जातलो आनी त्याचोय बेनिफिट्स म्हाका दिसता टुरिजम इंडस्ट्रीत घेवपाची गरज आसा. वी हॅव ऑलरेडी अनाउन्स्ड the 100% vaccination of the second dose by 30th of October. Proudly सांगता आमी 30th October पर्यंत 100% vaccination पुराय करपाक शकले. आमी इंडियातली फर्स्ट स्टेट 100% वॅक्सिनेटेड म्हणून अनाउन्स करपाक शकले. The safest destination for the tourism worldwide आमी अनाउन्स करपाक शकले. Also प्रायम मिनिस्टरान म्हाका दिसता टुरिजम हे गोंयांतले टुरिजम बूस्ट करपा खातीर तांच्यांनी म्हणटा टुरिजमाच्या शिवाय आमकां दुसरो अल्टरनेटीव सुद्दां फॉर दॅट पर्पज स्पेशल चार्टर परमिशन्स दिवपाचे. We already permissions for the Home Ministry, for the External Affairs and for the Aviations. We had already requested within few days we'll get the permission. 50% concession for the registration and renewals for this financial year again for the C category and D category hotels ह्याय वर्सा खातीर दिता. एक हेलिपॅड सर्विस ताची आमी इनॉग्रेशन केल्लें. एक बऱ्यापैकी देशात नंबर 1 अशें एक टुरिस्टीक डेस्टिनेशन केले ते म्हणजे आग्वाद जेल किंवा एक बिझनेस असो म्हणून जितले पयशे घालताले तेच्यान चड पयशे येवपाक जाय, तेच्यान डबल पयशे येवपाक जाय. आमी जितके मार्केटिंग आनी प्रमोशनाक खर्च करतात तेच्यान डबल आमकां मेळपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनान म्हाजो विचार आसलो आनी तो खंयचे रितीन आमी सक्सेस जायत. लायफ गार्ड बरें काम करता. आज पुलीस आमकां सेल मेळ्ळेले आहात आनी आमकां हर एक टुरिस्टाक आमचे गोंयच्या हर एक काना कोपऱ्यात पावोवपाचे. हर एक काना कोपऱ्यात. कांदोळे गोंय टुरिस्ट पुलिसाचे ट्युरिस्ट असिस्टन्स सेंटराचे उक्तावण जालें. म्हाका दिसता अंजुना, शापोरा, बागा, कोलवा, मोर्जे, ऑल दीस प्लेसीस वेरेवर जागे आमी एक्वायर करून दवरलेले थिंगा सारकी फॅसिलिटी जी दिवपाक जाय आसली. ट्युरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, पार्किंग, गार्डन, टॉयलेट ब्लॉक हे आमी म्हाका दिसता 80% कंप्लीट केल्ले. आयज पार्ट ऑफ दीस ट्युरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर इज बींग हँडेड ओवर टू द गोवा पुलीस. दॅट इज फॉर ट्युरिजम पुलीस म्हणून द स्क्वॉड अंडर DGP is a very good welcome this for in the state of Goa. Tourist police has been specially trained with all these things, including the soft skill that is required to deal with the tourists. World Tourism Day with inclusive growth, that is the theme. And as you know, Goa depends totally on tourism now. Mining has stopped. Due to pandemic, there was no tourism also. But as tourists फकत भायले गांवांनी सावन न्हू, विदेश सावन न्हू, आज from all over India they are pouring over Goa. So it is but appropriate that we commemorate, we celebrate World Tourism Day because ours is a tourism state. आता हांव आमची टुरिजम स्टेट म्हणटा आसतना जे यूथ आसा हांव सदांच समजता दे आर द फ्युचर ऑफ आवर कंट्री. वी हॅव अ यंग पॉप्युलेशन. आय एम सीइंग दॅट इन द नेम ऑफ टुरिजम certain bad things also happen. And the worst thing that can happen, the bad thing happening is people are taking to drugs. Our theme here for our function is say no to drugs to the young people. We have mixed it with music and perhaps dance. Performances on the spot. Compositions on the spot. Slogans on the spot. And we are going to select the best creative person in terms of song, in terms of slogans, in terms of posters, and see that they get prizes, first, second and third prize. आणि हे भाशेन तरी आमी केल्यार म्हाका दिसता यूथ टुरिजमा इनवॉल्व जातले. आजकाल कितें जाता, टुरिजम म्हळ्यार थोडेशे हॉटेलां आहा ती
टुरिजम म्हळ्यार खरें गोंयचो लोक आसपा जाय, आमचे यूथ आसपा जाय, तांकां गेनफूल एम्प्लॉयमेंट मेळपा जाय, कितें एक्टिविटी जाता तांकां 2 पयशे जोडपाक मेळपा जाय. So once they get involved in such functions, they will know what is tourism. They will come out with bright ideas as to what can happen. And तेजेर म्हाका दिसता हे भाशेन सगळ्यांक स्टेक होल्डरांक बऱ्या पडटलें. पोन्ने गोंयांत टुरिजम खात्यान बायक रॅली काडली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.